भयणीनो आनी भावनो, आजच्या देवाच्या उतरांतल्यान देव कोण आनी जेजू कोण तें आमकां स्पश्ट जाल्लेलें आसा. हे मिस्तेर आनी गूढ देवा सगळें आसा खरें, पूण आमकां ताणें उगडापे केलेले आसात आनी आमी पवित्र आत्म्यान आसत जाल्यार हें आमकां बरें समजून ते भाशेन आमच्यान तें जिवंकूय जाता. आमी तर खरी जेजूची मेंढरां जाल्यार आमी ताचो ताळो आयकता आनी ताचो पाटलाव करता. तो आमचो गवळी, आमी ताची शेळयो, आमी ताचे कुडींतले सांदे, तो आमचें मस्तक. तो बापाची एक आनी बाप ताचे शी एक आनी आमी ताचे शी एक म्हणटोत. बाप आनी जेजू आमचें सगळें एक आनी ताचो पवित्र आत्मो आमचें सगळें आसा. हो गूट म्हज्या भयणीनो आनी भावनो आमी सगळीं जाणां जियेता, पूण हो गूट जियोवच्याक सदांच आमी आजीर जावंक जाय. आमी आजीर जावंक जाय म्हणजे कितें? आमी आजीर ना? वय पळयात, आतां आमी हांगसर आसा, तुमची चिंत ना म्हजे बरोबर आसतली. हांव कितें म्हणटा तें तुमकां समजतलें, पूण थोडीं जाणां हांगसर आसुनूय आयकुनूय भितरल्यान आनीक हिंचर आसात. हे भाशेन आमकां घडटा. तर आमकां पूर्णपणे तर हाचो फायदो घेवंक जाय जाल्यार आमी आजीर जावंक जाय. कशे भाशेन आजीर जातलें हांव? एक म्हणजे आयकून. आमी सगळीं जाणां आमच्या कानाचेर ध्यान मन लावन हें आयकता. आनी एक पद्दत आसा, सुस्काराचेर तर आमी आजीर जायत, सुस्काराक तर आमी आजीर जायत, आमचें सगळें भितर चलता तितल्याकूय आमी आजीर जातले. सुस्काराक आजीर जायत जाल्यार कितें जाता? आमचें मन सगळें सारकें एका पॉयंटाचेर फोकस जाता आनी थंयचो ताण पवित्र आत्मो आनी आमी आत्म्याच्या पावंड्यार खरेपणी जिवोंक लागता, जिवी जाता, आजीर जाता. भितर कितें चलता तें सगळें आमी जाणो आनी भायरूय हें देणें आमकां देवान दिलेलें आसा पवित्र आत्म्या वरवीं. सगळ्यांक हें देणें मेळ्ळेलें आसा आनी हे भाशेन तर आमी जियेत जाल्यार आयज पर्यंत जें पावलून आनी बार्नाबासान केलें तें आमचें सगळें घडटलें. 2000 वर्सां जालीं, पूण आयज पर्यंत तशें घडटा. कित्याक? होच जेजू आमचे बरोबर आसा आनी आमी ताचे बरोबर आसा. ताणें सगळो काळ आनी युग एक आपल्या सगळें केलेलो आसा. जशें बापायन तें येवजिल्लें तें आमच्या वस्तुकी जावंक ना, तर ताणें आपल्या पुताक धाडून हें पोत्तून एकठांय केलेलें आसा आनी आयज पर्यंत आमी वाडत वेता जेजूच्या आसण्यांत. तो थंयसर कितें जालें? पवित्र आत्म्यान बरोवन ते देवस्थानांनी वेतालेत जुदेयांच्या आनी थंयसर म्हणे तूं पुस्तक उकडटाले आनी देवाचें उतर ते परगोडटाले. थंयसर ताणें परगोटल्या उपरांत सगळ्या जाणांक ते मानूंक लागले आनी ताचे शीन ते मागीर सोंपले उपरांत आयले म्हण लागले खरेंच आमकां खूब आनंद मेळटा. आनी ताका लागून आयचो आयतार जुबिलाते म्हणून आयतार दवरलेलो आसा. कितें? जुबिलातो. जेजूच्या येण्याच्या काळार असोच एक आयतार आसा, ताका आमी गावदाते आयतार म्हणटा. जॉय आसा, आनंद आसा. तो एक वेगळो आनंद, जेजूच्या येण्याचो तो एक आनंद आसा. प्राचीन काळानूय एक आनंदाचो आयतार आसा, ताका म्हणटा लेतारे आयतार. तो म्हणून तूं आतां ज्या संकश्टांनी आमकां एक आनंद आसा, कित्याक आमी जेजूच्या कश्टांनी भाग घेता आनी तो आनंद एक वेगळोच. आनी आयज जुबिलात म्हणजे जेजू पुनर्जीवन जाला आनी तो आमचे भितर जियेता आनी आमी ताचे बरोबर आसा. हो एक आनी एक प्रकारचो आनंद.
हाका लागून हे जुबिलाचो आनंद आनंद म्हणटा आमी हाका. जेजू सोबे म्हणटूच जेजू सोबे भरपूर आमी ते कोत्तात ते प्रमाणे सगळे लोक आनंदीत जाता. पूण अशें घडलें की ना दुसरे आसात जे तांचे तिडटात, जे तांचेर आड वेतात, तांकां काडून उडयात म्हणटा. दुसऱ्या जाणांक एकठांय कोत्तात म्हणटा पळय हे सारकें न्हय, हांकां काडात. आनी ते कितें कोत्तात एकदम आनंदीत जातात. कित्याक जेजून तांकां सांगलेलें म्हजो पाटलाव करतात तो तुमकां तशेंच घडटलें म्हणून. ताका लागून ते आनंदीत जातात. ते म्हणटा आतां तुमकां सोडटा आमी, देवान तुमकां निवडलेले, सगळें तुमचे पासत केल्लें, पूण तुमी तो ताका पोतकरिना जाल्यार आमी दुसऱ्यांशी वेता. तांकां शिकयतले हांव, सांगतलें हांव. ते समजतात की समजना तें तांचेर ना, तें पवित्र आत्म्याचेर आसा. ताका लागून जेन्ना हांगसर आमी म्हणटा लोकांक आमी कळेतर करता, आमी कळेतर कोणाक करिना. आमी आमचें जिवीत जियेता, देवाची बरी खबर दुसऱ्यांक सांगता, पूण तें तांचेर आसा. देव आनी ती तें पळयतली आनी ती देवाचो पाटलाव जेजू सगळें करतली. आनी हाका कन्वर्शन म्हणटा. आमी कोणाक जबरदस्तीन करिना. जबरदस्तीन करीत तर कोणूच आयकना. आमी तुमकां पर्यंत एकामेकाक घरच्यांक पर्यंत एकामेकाक कितें बरें सांगलें जाल्यार तें आमी पत्करिना. कित्याक लागून आमी आमच्या वाद्याचे, आमकां जाय पळय तें करूंक जाय. आमी तर खरीपणी हाजीर आसलेले जाल्यार सगळ्यांचें आयकोन कितें बरें कितें वायट तें आमकां कळोंक लागतलें. आनी आमी आनिकूय हिचोर पावलां मारूंक जाय, कशे भाशेन आमची प्रगती जावंक जाय तें तर आमी आयकल्लें आनी तें तर आमी समजल्लें जाल्यार ते भाशेन आमी केल्लें जाल्यार आमकां आनंद वो जुबिला ते आनंद मेळटलो आसलो. कित्याक आमी जेजूच्या एकवटान अदीक आनी अदीक वाडटा आनी देवाची भुरगीं आमी खरीपणी जावंक लागता. हाका लागून दुसऱ्या वाचपान सांगलां आमकां इतलो लोक थिंचोर सरकार आसा आनी सगळीं जाणां धवी वस्त्रां घालून हातांत राम घेवन आसात. कित्याक लागून ही सगळीं जाणां जेजू पासत ताणें संकश्ट सोंसलेले आसात आनी ती आनंदीत आसात. कित्याक ते सगळें जेजू सगळें सोंसून तांकां आतां हो आनंद सरकार मेळ्ळलो आसा. तर अशी आमी भयणीनो आनी भावनो खूब पाटी घरांत आमी मागणें कोत्ता, दुसरीं आमकां जवतात, दुसरीं आमचेर आड वेतात. तुमी भियोंक फावना. त्या वेळार जेजूच्या एकवटान तुवें रावन तांकांय त्या एकवटान दवरूंक जाय. हे भाशेन आमी एकामेका पासत मागोंक जाय. कित्याक देंवचार हे भाशेन आमकां नाडटा आनी आमी बरीं मनशां आमकां हे भाशेन दोशी कोत्ता. तेन्ना आमी भियोंक फावना ताच्या एकवटान रावची. आनी तुमकां हांवें सदांच सांगलां जेजूचीं उतरां, तो आमचें सोबें आसा, आमी ताचे सोबें रावया. बाकीचें सगळें तो करतलो. पूण तुमी थिचोरूच रावात. हे भाशेन आमकां एक मरण मेळटा, एक आमकां संकश्ट आमचेर येता, एक आमचें दूख येता, पूण आमी भियोंक फावना. ह्या दुखान आनंद आसा. आनी हे तिनूय जुबिला ते लेतारे आनी गावदाते हे आनंद आमकां थिचोर मेळटले. आनी आयज जेजू कितें म्हणटा, म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकता आनी म्हजो पाट लाव करता. हांव तांकां केन्ना सोडचो ना. तो सदांच विस्वासी आमकां. आमी पातकान पर्यंत आसलीं तो आमचे बरोबर पातकान आसा, पूण तो पातकी न्हय. आमचे पातोक आपणाचेर घेवन आमकां तो सुटका दिवंक आवडटा. त्याच वेळार तर आमच्या मनांत आयलें हें हांव कोत्ता तें सारकें न्हय, जेजू म्हणून ताका तें दिलें, रोखडोच तो आमकां सारको थाऱ्यार हाडटलो. आनी त्या पातकान पडलेलीं पळय आसा त्या पावंड्यातलीं आमकां काडून वयर दुसऱ्या पावंड्यार फुडें आमकां तो व्हरतलो. हे भाशेन आमचें जिवीत खोलायेन आमी जियोंक लागतले. आनी ताणें कितें सांगलां आमकां, बापान तुमकां म्हाका दिलेलीं आसा आनी हांव तुमकां केन्नाच सांडचो ना, कोणाच्यानूच तुमकां म्हजी सरशिल्लीं व्हरोंक जावचें ना. त्याच प्रमाणे बाप आनी हांव एक, तर बापाय सरशिल्लीं तुमकां कोणूच व्हरची ना. कित्याक तुमी सगळीं बापाची आनी हांव तुमचो आनी बाप तुमचो आनी तुमी आमची. हो येदो व्हडलो एकवट देवान आमकां दिलेलो आसा. भयणीनो आनी भावनो, केन्नाच एकसुरी आसात म्हणून नाकात तुमी. आमी केन्नाच एकसुरी ना. एकसुरी आसा जाल्यार आपलेपणांत आमी जियेता. हें पातोक. आमी केन्नाच एकसुरी ना. देव आमचें सोबें आसा आनी जितलीं आमी सुस्कारा काजीर जातले आमी देवा काजीर जातले.
सगळीं जाणां एकूच मिनट आमच्या हात अशें उंटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारांत देव आमचे सगळो वगत आसा, आमी जाणो की नको. पूण जितलें आमी सुस्कार काजीर जातले तितलें आमचें जिवीत बदलोंक लागतलें. कित्याक जितलें आमी देवा बरोबर जियोंक लागतले तेन्ना देव आमचें जिवीत चलयतलो. तो जावन आसा आमची वाट, तो जावन आसा सोत. ह्या सोतांत सगळो काळोख आपल्यापणाचो आसा तो पयस जातलो आनी खरेपणी आमी जिवीत गावदाते, लेतारे, जुबिलाते असलो आनंद आमी जियेतले. जेजू आर्ग आनी दिन वास तुका, कित्याक आमकां सगळ्या जाणांक हांगसर आनी युट्यूबाचेर भाग घेतल्यांक तूं बरेपण फावो कोत्ताय. तूं आमकां घडोवन हाडटाय. आमी तुज्याच एकवटान रावतले. आनी हो एकवट तुवें जेजू आमकां दाखयल्लो आसा. बापा, तुजे सोबे आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आनी तुमचे सोबे आमी एकामेका बरोबर एक आसा तेंय तुवें आमकां दाखयलां. तर हो आनंद आमी आतां उत्सारतले.